तर हॅलो दोतोर ह्या कार्यावळीच्या उर्वरित भागा खातीर म्हणजे सेकंड हाफान आमी आसात आणि आज आमचे बरोबर आसा डॉक्टर पुंडलीक पै काकोडे जे गोयचे नामनेचे सायकेट्रिस्ट म्हणजे मानसोपचार तज्ञ मनाची किंवा मानसिक जी दुयेंसां आसता ताचेर उपचार करपी तांचेर वखदां सुचपी ताचेर कावन्सिलींग करपी तज्ञ डॉक्टर आणि आमचो जो आयचो विशय आसा तो म्हणजे कामा वयलो किंवा स्ट्रेस किंवा घरा कडलो किंवा स्कुलाचो म्हणा किंवा शिकपाचो म्हणा स्ट्रेस आणि स्ट्रेस रिलेटेड डिजॉर्डर्स तेन्ना तुमचे जे प्रश्न आसतले ते आमकां मुजरत विचारात कांयच अनमनू नाकात पण प्रिफरेबली दोन गोष्टी करात म्हणजे आयच्या स्पेशल प्रोग्राम खातीर सांगता शेजाऱ्या खातीर प्रश्न विचारू नाकात तुमच्या स्वता खातीर विचारात कारण तातूंत इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लेम्स लेटर ऑन तुमच्याय बऱ्या खातीर आणि आमच्याय बऱ्या खातीर आणि दुसरें म्हणजे फोन करतना तुमच्या घरा कडल्या टीव्हीचो आवाज मातसो कमी करात कारण जे लोक आमकां वदोळच्यान प्रश्न येताले ते चडशा लोकांचो टीव्हीचो आवाज चालू आशिल्लो आणि त्या खातीर तांकांय सारकें आयकूंक येनाशिल्लें आणि आमकांय सारकें आयकूंक येनाशिल्लें कांय फोन कटूय जाले ह्या खातीर मातसो डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयला सो पयलीं काय हॅलो हॅलो या विलासिनी कदम उलयता विलासिनी बाय विचार परवरच्यान विचार तर माझी आई आसा पळय तिका एकदा केन्ना एकदम लायफूच नाका अशें एक फिलींग कशें येता हय अशें म्हणटा ती आनी एकदा बरें आसता पळय तेन्ना सारकें एकदम नॉर्मल कशी वागता खूब काम करीन दिसता अशें म्हणटा ती व्हेरी गुड म्हाका सांग तिची एज कितें पिराय एज तिची 75 आसा पूण तिका कसलेच दुयेंस ना डायबिटीज ना प्रेशराचे कसलेच ना व्हेरी गुड इनफॅक्ट डॉक्टर तुमकां ह्या प्रश्न जाप दितलेच बट आय वूड जस्ट लायक टू एडवायज म्हणजे हांव तुमकां इतकें सांगू सुद्दां की खरें म्हणजे युअर मदर शूड बी मोर थँकफूल टू गॉड 75 इयर्स पर्यंत तांकां कसलेच दुयेंस ना इज बाय इट सेल्फ अ अचिवमेंट आय फील आणि हो जर तांणी पॉझिटिव्ह दृश्टिकोन दवरलो जाल्यार आय थिंक शी कॅन लीड अ व्हेरी प्लेजंट लायफ तरी पण हो प्रश्न तुम्ही सांगता तशें शी इज व्हेरी फॉर्च्युनेट करेक्ट आतां 75 इयर्स एज आनी लायफ नाका कांयच करीन दिसना हातूंत तिका कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते पळोवचे पडटा म्हणजे घरा कडेन ती कशी वागता कशें आसा म्हणजे तिका बाकी सोशल लायफ कशें आसा ती घरांत काम करता काय ना म्हणजे असल्या हांकां की थोडे प्रमाणात काम करपाक दिवपाक जाय आमी कितें करता तूं जाणटे जाल्यार तूं आतां भितर येनाका तूं काम करनाका अशें न्ही पूण तांची कॅपेसिटी कुवत कितली आसा ती पळोवन तांकां त्या प्रमाणे काम करपाक दिवपाक जाय दुसरें न्यूजपेपर वाचप टीव्ही पळोवप स्तोत्र वाचप तांणी म्हणजे सांजेची अशी भायर पासय घेवन गेलो ताका हें जर केलें जायत की तांचे मनांतलो तो टेन्शन जें आसा हें नाकाशिल्लें डिप्रेशन जें आसा तें वतलें जर हें करून सुद्दां जर तिका तशेंच दिसता जायत जाल्यार एक मानसोपचार तज्ञाक दाखयल्यार बरें एक स्मॉल डोज एंटी डिप्रेशन कसलें वखद दिवन तातूंतल्यान तिका भायर काडपाक जाता हें व्हडलें कितें दुयेंस व्हडलें न्ही म्हाका दिसता हाजेरूच म्हणजे पासय व्हरून स्तोत्र वाचून कित्याकय तिका गुरफटून दवरूनच हें तिका भायर काडपाक आमी शकतात बरोबर हें जर केलें जायत म्हाका दिसता ती भायर सरतली बरोबर म्हाका तुमी दोन गोष्टी बरो एड्रेस केले एक म्हणजे ताणें ताचो जो हो जो सोशल सपोर्ट आसा फॅमिली सपोर्ट हो इम्पॉर्टंट दुसरी ताणें स्वताक गुंतवपाक जाय बाकीच्यांनी तांकां घरांतल्यान तांकां तेची कितें आवड आसा ताचो कल कसो आसा त्या प्रमाणे तिका एंगेज इम्पॉर्टन्स दिवपाक जाय आणि तिसरी गोष्ट अतिशय म्हत्वाची सांगली की देर इज स्मॉल मेडिसिन थोडेशे अवेलेबल आसात सायकॅट्रिस्टाक कन्सल्ट करून बेश्टे घरा दवरून आसतना यू कॅन एट द रायट टायम डेफिनेटली यू कॅन कम अप आनी दुसरें कितें आसा जेन्ना मनीस आपल्या जिवूच नाका हें करता तें मातशें सिरियसली घेवपाक जाय बरोबर कित्याक आमी आज कितें करतात ताणें बेश्टें म्हणलें तशें बेश्टें म्हणनात बरोबर आनी स्पेशली ही जाणटी मनशां जी आसात जेन्ना म्हणटात की आपल्या जीव दिवपाक जाय आपल्या नाकाचो संवसार तेन्ना तें मातशें सिरियसली घेवपाचें कित्याक सुसायड म्हणलें काय ना खरें सांगपाक म्हणजे आमकां मातसो भंय दिसता बरोबर की जेन्ना खंयचोय मनीस सुसायडल आयडियाज एक्सप्रेस करता तेन्ना वी टेक इट सिरियसली बरोबर म्हाका सांग डॉक्टर आतां हो विशय आयला आनी ताणें सुरवातीकूच प्रश्न विचारलो म्हाका तुमकां दोन प्रश्न विचारपाचे आसा एक म्हणजे खुबशे फावटी हे लोक अशे तांकां एक मनान भंय आसता की ना अशें गुळयो घेतल्यो मागीर गुळयो संवयचेर पडटल्यो म्हणून ते वखदां घेवंक सोदनात किंवा म्हणजे अशा प्रकारची म्हणजे एंटी डिप्रेशन म्हणा किंवा एन्शिओलायटीक म्हणजे ते दिल्या सुद्दां घेनात किंवा दिले जाल्यार थोडे दीस घेता मागीर घेनात हाव यू एड्रेस दीस इश्यू ना तें चुकीचें आसा आनी खंयच्याय तज्ञ डॉक्टरा अंडर जर तुवें वेवस्थीत फॉलोअप केलें जायत ही संवय जावपाची जी प्रथा ते कांयच जावपाक शकना बरोबर आनी चडशे ट्रँक्युलायझर्स जे आसात आतां लार्पोज म्हणा हें म्हणा आल्प्रेक्स हें जी वखदां घेतात ती लोकांक चड तेंप घेवची न्ही आल्प्रेक्स एंगझीट ट्रायका रेस्टीन हें म्हणटात प्रत्येक पेशंट आयले ते म्हणटा ही वखद घेता म्हणून ती चड तेंप घेवची न्ही वखदां कित्याक ती संवय जावपाची वखदां आसतात आनी तज्ञ डॉक्टरा अंडर जर तुवें जर वेवस्थीत वखद घेतलें जायत जाल्यार ही संवयचेर केन्नाच पडना दुसरें अशें आसा की खंयच्याय गोश्टीक वखद जाय जाल्यार तें वखद जायच बरोबर सपोज डिप्रेशन आयलें ताका वखद जाय म्हणजे वखद ना आपल्या डिप्रेशन गेलें आतां आपूण वखद बंद करपाचें तांणी करप न्ही तें तज्ञ डॉक्टरा अंडरच करपाचें कित्याक समज ताका जर 50 मिलीग्राम डोस चालू आसा दोतोर मागीर कितें करता 25 मिलीग्रामचे हाडटा
मागीर 10 मिलीग्रामचे 5 मिलीग्रामचे अशें करून स्लोली ते बंद करता टेपर करून म्हणजे तातूंत कांय हाल जायना. म्हणजे हे गरजेप्रमाणे ठरोवपाचें आसा. इट इज मोर ऑफ अ टेलर मेड. हे ताचे स्वता निर्णय घेनासतना डॉक्टराचो सल्लो घेवप चड इम्पॉर्टंट. सामको गरजेचो. दुसरें म्हणजे जशें प्रेशराची डायबिटीसची वखदां घेतात तशें एक वेळ थोड्यांक जर गरज आसा ही वखदां घेवपाकच जाय. डायबिटीस प्रेशर हे आमकां लायफ लॉंग घेवचें पडटा. बरोबर. So आनी जर खंयची वस्त आमकां घेवपाक जाय ती घेवपाकच जाय. बरोबर. माझ्या डॉक्टरांक एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 या हॅलो हांव ईशा बोरकर उलयतां मडगांवच्यान. ईशाबाई विचार. डॉक्टर माझी भुरगीं आसा ल्हान एकले 4 वर्साचे सॉरी एक 4th आसा आनी एकलो 2nd आसा. हय तो ते कितें शिकता अभ्यास बी कितें ते याद उरना. दुसरे दीस परत तेच विचारल्यार विसरता. सो कितें तेंका म्हाका एक सांगात की तुमी ल्हान जेन्ना 4थाक आनी 2nd आशिल्लीं तेन्ना तुमकां याद उरताली? ना डॉक्टर पयलीं तें बरी याद उरतालें. नाही हांव तुमकां नाही हांव तुमकां विचारता. तुमी जेन्ना 4थाक आनी 2nd आसतालीं कित्याक हें वय जें आसा हें बागडपाचें खेळपाचें वय आसा. बरोबर. आनी तेन्ना इतलो ताण भुरग्यांचेर केन्ना दिवचो न्ही. आज म्हजे म्हळ्यार तुमी सांगता तशें घेवन भुरगीं येता की भुरगीं शिकना. कितलें शिकता तें? ना 4थी आसा ना तें शिकना. पूण तें शिकना हाजो अर्थ तें शिकना अशें न्ही. तांची कुवत आसता पूण हें वय जें आसा तें मातशें दुसरे तरेन आसा. आनी दुसरें एक सांगता तुमकां की शिकपाचेर ह्या वयांत चड भर दिनाकात. हांव ना म्हणना तुमी शिकयातच तांकां पूण सेम टायम तांकां तांची बाकीची वाड जी जावपाची आसा ती वाड ती गरजेची. बरोबर. तांणी दुसऱ्या कडेन मिक्स जावपाचें भायर बागडपाचें भायर खेळपाचें हें तितलेंच इम्पॉर्टंट जितलें तांकां शिकपा जाय. बरोबर. एक पेशंट आयली ती म्हणटा ताणें भुरग्यां अशें घेवन आयली ती वेळेच्यान मनोविकासान येताली. सकाळीं 6क उठयताली ती भुरग्याक 7क बस धरून येताली कित्याक 8 ती स्कुलां पावपा जाय. ती पावताली थंय स्कुलां पावयताली. ते स्कुलान 12 सुट्टाले. ते 12 घेवन ताका बस मेळसर ते 2:30 घर पावताले. 2:30 घर पावले जेवले मातशें न्हिदताले मागीर तांचे ट्युशनाक वताले. हय बरोबर. कळ्ळें. सिनियर के फर्स्टाक कितें आशिल्लें मागीर ते ट्युशनाक वताले. म्हणजे पळय ह्या भुरग्यांक सुद्दां ट्युशनाक दिवप आनी मागीर इतलें सांगून की भुरगीं शिकना कशें शिकतले. बरोबर. म्हणजे दॅर इज लॉट ऑफ म्हणजे पेरंट्सचे एक्सपेक्टेशन खूपच वाडत रावले आनी हाचो एक दबाव खरो. तुम्ही जर भुरग्यांच्या दृष्टिकोनांतल्यान पळयलें जाल्यार इट इज मोर टॉर्चरिंग मोर स्ट्रेस म्हणजे. आनी हाचो कितलेच फावटी आमचो रोल आसा एज अ पेरंट्स वी आर पुटिंग ट्रेमेंडस प्रेशर. ताजो स्ट्रेस भुरग्यांच्या हातान मागीर आवय बापूय तें शिकना करून मागीर ते आपल्या बाकीचे भुरग्यां हांचे कडेन उलयता आवयां कडेन उलयता. ती म्हणटात ना तुगे चले अशें करतात मागीर ते आनी स्ट्रेस जाता. आनी हे स्ट्रेसा लागून सगळे प्रॉब्लेम्स आज वाडल्यात ती हाका लागून वाडल्यात. जेन्ना आपल्या भुरग्यां आपल्या भशेनच कशें आसपाचें कशें आसा हें ताणें आवय बाबान ठरोवपाचें आनी त्या प्रमाणे तांकां वाडोवपाचें. बरोबर. डॉक्टर म्हाका एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो 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 हां दोतोर हांव शेखर बांदोडकर उलयतां. शेखर बाब विचारात प्रश्न. ओके म्हाजी एक चली आसा 6 वर्साची. हय तिचो प्रॉब्लेम कितें ना मातसो तें आबुजपणां करता मातशें. आबुजपणां म्हणल्यार कळ्ळें न्ही तुमकां? ना ना म्हणल्यार कितें जी गोश्ट सामकें विसरल्या भशेन करता. जेवतनाय तशें मातशें ताट दुखयतलेशें जें बरयतना कितें अभ्यास करतना नोटबूक पडटा हें पडटा अशें चालूच आसता ताजें. सो कित्या खातीर म्हणटा तुमी? हां बरें. आनी कितें जाता म्हाका सांगा ते समज खेळटा गेम ऑफ हर चॉयस वॉट इज हाव डज शी बिहेव? खेळटनाय मातशें आबूजपण चलतना सुद्दां मातशें हेवटेन तेवटेन अशें पळोवन हें करता. चलतनाय तितलें हें ना तें. बाकी भुरग्यां कडेन ना तितलें मातशें डलनेस दाखयता. बाकी भुरग्यां कडेन कशें आसा? बाकी भुरग्यां कडेन कशें वागता? मिक्सअप जातना मातशें तितले पुरतेच मिक्सअप जाता पूण बाकीच्या भुरग्यांक कंपेर करत जाल्यार मातशें ते तांकां तितलें हें जायना. पूण तुमकां दिसता एलर्टनेस दाखयना. एलर्ट ना तितलें खावपा जेवपाक सुद्दां मातशें कमीच आसा तें. ताजो वेट कमी आसा? वेट एज पर हे आतां सारको आसा. सारको आसा म्हणजे तें वेवस्थीत खाता? हय तशें म्हणजे कितें नॉन वेज बीन आसल्यार वेवस्थीत खाता. वेज आसल्यार मातशें हें करता. आनी ताजे अभ्यासाची प्रोग्रेस कसो आसा? अभ्यास म्हणल्यार तितलो हें ना सॅटिस्फॅक्टरी. न्ही स्कुलांतल्यान कंप्लेंट्स येतात. चडश्यो कंप्लेंट करता की ताजेर मातशें हें करा म्हणून. सो तुमी कितें हें सजेशन दिवंक शकता? न्ही तुमी आतां एक काम करात की ताजे कडेन मातशें सुशेगाद एक दीस बसून उलयात. भुरग्या कडेन आपल्या बसून उलोवपाचें बाबा कितें जालां कित्याक म्हूण ताका लागीं घेवन ताजे कडेन बऱ्यो खबरी करून ताजे कडेन उलोवपाचें. ताका फक्त डायरेक्ट प्रश्न विचारपाचो ना. आनी जरी हें करून सुद्दां तुमकां जर दिसता की तागे स्वभाव जर सुदारना जाल्यार तुमी एक सायकॅट्रिस्टाक कन्सल्ट केल्लें बरें.
पूण ताजे पयलीं तुमचे घरचे तुमी ताचे कडेन उलयात, घरचे ताका समजावन सांगात, ताचे कडेन उलयात, ताचे कडेन खेळात मातशें, ताका घरांत स्कुलांत ते कितें करता, कशें खबरी हें जातात, प्रॉब्लम्स जातात, कितें तातूंत खंय शाबासकी मेळटा म्हण ताका प्रोत्साहन दिया मातशें आनी पळयात कशें जाता म्हण तें. जर तें निवळ्ळें जाल्यार बरें जालें, नाजाल्यार तुमी एक 2-3 म्हयने हें करात आनी 2-3 म्हयन्यान जर जायना जाल्यार मागीर तुमी सायकॅट्रिस्टाक दाखयात. जर तें खाता म्हणटकीर वेट ताका जर लॉस ना आनी बरें आसा म्हणजे ताका कितें तरी खाता आनी ताजेर तुमी चिंता करपाची गरज ना. बरोबर. अगेन हांगा सुद्दां असो एक हें सांगला की ताणें एक इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट केलं की नॉन व्हेज बरें खाता, म्हणजे वेज खाता प्रॉब्लम. म्हणजे दीस इज बिकॉज समटायम्स आय एम नॉट सेईंग दॅट म्हणजे भुरग्यांनी नॉन व्हेजच खावचें अशें म्हणना, पण कितें आसा केन्ना आमच्यो ज्यो आयडियाज आसा दे डोंट फॉलो दॅट. आनी आतां इवन आतां म्हणटा की आमी म्हणटा की टीव्ही तांकां एक वेगळो चॅनल पळोवपाक, तांकां एक कार्टून्स पळोवपाचे आसता. सी हाव दे बिहेव एट वायल वॉचिंग द गेम्स ऑर जे कार्टून्स म्हणा की वॉट मीन्स ऑफ हर चॉयस. आमचे पळय आमकां कसले तरी सिरियल पळोवपाचे आसता, ताका कार्टून, कोणाक गेम्स पळोवपाक, कोणाक न्यूज पळोवपाचे आसता. वेर चिल्ड्रन एज अ चायल्ड दे वॉन्ट टू एन्जॉय समथींग डिफरंट. हाव शी बिहेव्स एट दीस पॉयंट ऑफ टायम, म्हणजे ह्या वेळार ती कशें बिहेव करता ते सगळ्या पेरंट्सांनी मातशें म्हणजे जर स्पेशली दीस पेरंट आय थिंक दे विचार करपाचो. माझा डॉक्टर आमकां प्रश्न आयलो आसा. हॅलो Hello. या Yeah, I'm Dina calling from Betla. या And I just wanted to know whether stress can lead to obesity. Yes, stress does lead to obesity. Yeah, because I was suffering from many types of problem. Like I had asthma problem, I had pineal cyst in my brain, and because of that, and after my deliveries, I have gained lots of weight. Yeah, can stress also lead to obesity? Yeah, stress does lead to obesity. Yeah, thank you, doctor. बरोबर. म्हाका दिसता आतां दुसरो एक आनीक प्रश्न आमी म्हणजे सिन्स दीस लॉट ऑफ इश्यूज आर कमिंग अबाउट चिल्ड्रन एंड द पेरंट्स ऑफ लेट, म्हणजे अपार्ट फ्रॉम जर आमी न्यूजपेपरांचेर जर नदर मारली जाल्यार अपार्ट फ्रॉम म्हणजे कांय महाराष्ट्रांतल्यो कांय केसी आशिल्ल्यो जे शेतकरी खुबश्या लोकांनी आत्महत्येचे म्हणजे एकदम निर्णयाची टोकाची भुमिका घेतली. तशेंच मदीं आमी खुबशे फावटी पळयता स्पेशली चिल्ड्रन जे यंग एज आसा, भुरगे आसात जे तांची सुद्दां बरोचसो कल आतां हळू इट इज व्हेरी सॅड, म्हणजे अतिशय म्हणजे वेदनाजनक अशी गोष्ट. जशें तुमी सांगलें की सुसायड म्हणटकूच तुमकां भंय दिसता. जसो मनीस कार्डियोलॉजिस्टा कडेन येता म्हणजे छातीन दुखपाक लागलें काय ताका सुद्दां तो अलर्ट जाता, तशें सुसायड हो शब्द आयकूच एज अ सायकियाट्रिस्ट ऑल्सो डेफिनेटली यू विल बी मोर अलर्ट. म्हाका सांगा हाव यू एड्रेस दीस इश्यू किंवा आत्महत्येशी उलयता आमी मातसो थोडक्यान इश्यू करा आमकां. आज कितें जालां, आज की लायफ रेस जाल्या, प्रत्येक जाण धांवतात, ताका लागून कोणाकच कोणा कडेन लक्ष दिवपाची हें ना, टायम ना. ताका लागून प्रॉब्लम्स जी आसा ती एड्रेस आतां म्हणटा तशें आमी घरां आमचे सुशेगाद संवाद जायना. बरोबर. ताका लागून भुरग्यांचे प्रॉब्लम्स जे आसा ते वाडत वतात आनी आज कोणाकच समजून घेना. आनी अशें दिसलां की आज पळयता आमी की सुसायड म्हणजे आज एक अशें भुरग्यांक दिसता की हें एकूच अस्त्र आसा तें उबारपाचें. बरोबर. पयलीं फेल जाताले, पयलीं आतां फेल जातात, आतां म्हणजे कितले 20-30% लोक भुरगीं फेल जातात. सगळे सुसायड करता अशें ना. बरोबर. तातले थोडेच करतात, पूण तातूंत तांचे फॅमिली तांकां कशी घेता. इंडस्ट्रियलायझेशन जाल्ल्यान पेरंट्सांकय कितें जाता तांचे कडेन खूब अपेक्षा वाडल्यात प्रत्येकाच्या. कित्याक ते म्हणटा की ना आमी ताका ट्युशनाक घाला, आमी इतले लाख रुपया खर्च करता, हें करता, तांकां एक्सपेक्टेशन वाडटा. तांकां दिसता की आपल्या भुरग्याक बरें खंय तरी जॉब हें मेळचें, एंट्री मेळची, त्या प्रमाणे ते एंट्री करता. जेन्ना ते जरी उलयना जाले तांचें एक्सप्रेशन भुरग्यां कडेन कशें आसता म्हणून भुरगो अशें दिसता की बाबा आपल्या मार्क पडपाक जाय. म्हाका एक फावटी भुरगो आयलो की तो म्हणटालो की ना सामको रेस्टलेस. कितें हांवें ताका एकटो बसून विचारलें की ना आपल्या शेजाऱ्याचें चली आसा ताजे परस आपल्याक एकूच मार्क चड पडपाक जाय. आमी कित्याक चड पडपाक जाय ना, आपल्याक जर एक मार्क चड पडना ते आमच्या दोगांचें कॉम्पिटिशन आसता आनी ताका जर आपल्याक मार्क पडना जाल्यार आपल्या घराडेन आवय पडटली. करेक्ट. दिस इज व्हेरी कॉमन सीन. दो आमी इतके म्हाका बऱ्याचशा फॅमिली सपोर्ट, सोशल सपोर्ट व्हेरी इम्पॉर्टंट. भुरग्यां कडेन बरें करून वागले जायत आनी तांकां बरें कशें समजायला जायत. सुसायड करपाक गेल्लो भुरगो सुद्दां फाटल्यान सरता. बरोबर. मास्तर डॉक्टर आमकां एक प्रश्न आयलो आसा. हॅलो हॅलो या म्हाजे चेडूं 10 वर्साचें हय 7 वर्साचें हय ते जे खायना इल्ले पासून इल्ले येपुणी घेतली पुरप जाता आनी गळ्या सकयल वता जेयना तें बरीत आसता बेश्टेच कितें कितें उलयता. हां न्ही पण कितली शिकता? सेकंडाक गेला आतां. हां खेळटा बी वेवस्थीत? उलयता कितें? खेळपाचें आहा. हां बरें खेळटा, एक्टीव आसा? खेळटाना बडबडटा. मागीर बडबडटा म्हणजे कितें पदां म्हणटा, नाचता? कोणाची नाशें तशें तसलें कितें कितें हय दुबाव संशय स्वभाव. हां
आनी कितें प्रॉब्लेम आसा? आणि काय थंडी जाता.